देवाचो खरो उपकार दयाळ बापा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता की देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाचें सारकें कितें जायत तें कळीत करून प्रवाद्यांनी जायते प्रयत्न केले. त्या तेंपा प्रमाणे देवाचो उपकार तांणी मनशां मदें दवरलो. पूण शेकी देवान आपल्याच पुताक संवसारांत धाडलो आपलो खरो उपकार दाखोळ करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एके काणये वरवीं देवाचो खरो उपकार दाखोळ कोत्ता. जेजून सांगलें की ताचो बापूय काणयेंतल्या बापाय भाशेन एक दयाळ बापूय, जाणें आपल्या धाकट्या ओगडावपी पुताक पोत्तून आपले वेंगेंत घेतलो, जाणो आसतना की ताणें आपलें सगळें दायज मौजां मारून बिबाड केल्ल्या आनी रस्त्यार पडलोलो म्हूण. पूण जसो ताचो बापूय तसोच देवबाप पोत्तून आमकां वेंगोवंक रावता. सांत फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर नदर मारुया. सांत फ्रांसीस शावेराच्या आकर्शणाचो आनी धीराचो गुपीत गूट जावन आसलो देवाचो मोग आनी ताचेर विस्वास आनी लोकांच्या ओतम्याची उर्बा. कसल्याय संकोश्टांक तोंड दिवंक ताका देवाची गोठाय आसली, कित्याक तो देवाचो मोग पळय नासतना सगळ्या ताच्या काळजान आनी ओतम्यान करी. भिरांकूल मोरोचें जुवें जालें जुवें देवाचे बोरमाशार आदारलोलें. देवाचे कृपेचेर हांव सादारपणी पातयेवं काय जावन आसली ताची भिरांत. आपल्या ओस्तोंगी शुभवर्तमान परगटूंक जाय नासलें जावन आसली ताची खात्री आनी धीर. देवान आमचो खूब मोग केलो. ह्याच मोगा वरवीं आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. ह्या मोगाक जाप दितना म्हणल्यार जेजूक चिकटून रावतना तरेच्यो ताळण्यो आमकां आडकोळ्यो जातात. जेजूकूय आपल्या मिसामांक विस्वाशी रावतना ताळण्यो आयल्यो. जेजून वापरलोले उपाय मागणें आनी देवाचें उतर आमी वापरून जेजूक चिकटून रावन अर्तबरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. ताळण्यो येतात म्हूण क्रिस्ती जिविताक कडसून पयस वचूं येता. पयल्या उपदेशाचेर आड नदर करून आमकां जाय तसलें जिवीत जिवंक जाता. दिसा दिसपटी ताळण्यांक फुडो करूंक जिविताची दर एक गोडी जेजूच्या आसण्या सारप म्हत्वाची. जाता तितलो वेळ जेजू सांगाता सारून ताची वळख घेवंक देवाचें उतर वाचप गरजेचें. अशें केलें जाल्यार ताळणी आयली वो ताळणेंत पडली जाल्यार पासून ती ताळणी वो आमचे कडल्यान चूक घडली आनी आमी जियेतात तें जिवीत आमकां क्रिस्तांवांक सोबना म्हूण जेजूच आमच्या मनांत घालतलो. तर बऱ्या देण्या गुणाचें जिवीत आमी जिवंक पातकांचें खोत आमच्या जिविताचेर आसा जाल्यार तें पुसून काडूंक आनी तेच बरोबर पोत्तून पातकांत पडपाची ताळणी वो सोयेग आसा जाल्यार तो वाटावन आमी सासनीक जिविताच्या मार्गार आमची पावलां दवरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकांच देवाची कृपा मागुया.